बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत म्हणटा देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आंकवार मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवी आनी मेलोल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पुबीत सोबीत भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळी आमी 5 मिस्तेर उजवाडाचो मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान घेतलें आनी सर्गींच्या बापान पुताक वाकणलो. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सदां सदां काल आमेन.
म्हजे जेजूस बगोस आमकां अनिवार्यम कायम कोडाच्या उशांतली और सरकार सगळे आत्मे उदीक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नाक समे जेजून ओचोरें करून आपली ओळख दिली. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पथकां बगोस, आनी आमकां तालनेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा भुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजूस बगोस आमकां अनिवार्यम कायम कोडाच्या उशांतली और सरकार सगळे आत्मे उदीक करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगोटलें आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बोलदूं शिकोवन दिली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस, आनी आमकां ताणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां सदा सदांकाळ आमेन. आमचे जेजूस पगो सामका आनी वारें आमकां कोडाच्या उजंतली वर सरकार सगळे आत्मे उदीक करून चड करो सारलोल्यांक. चवथा मिस्तेर ताबर दोंगरा तेगा शिसा मदें जेजू परचुलीत जालो आनी ताच्या आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ते आसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे जेजूस बगो सामका आनी वारें आमकां कोडाच्या औषधांतली वर सरकार सगळे आत्मे उदीक करून चड गरज जाल्लोल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडोवन आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उडासाक करूंक लायलो. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो एक रायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तानेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आती आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजूस बगोस आमकां आनी वारें आमकां आमकोडाच्या उजांतली वर सरकार सगळे आत्मे अदीक करून चड गरज जाल्लो. नमान राणे काकुतीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशां वेचीं बालकां तुका उलो मारता, हे दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाले आनी मोगाल दुलोबांक वार मरे. हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. खूब पवित्र जायचे राणे आमचे खातीर माग. क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. पापसाहेबाच्या तें सांव पासत आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो एक रायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तानेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदोव, आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आती आनी सदां सदां काल आमेन.
É pociąg nasrakora I Gesù ci andiamo a guardarlo fuori suora mi spento molto ancora ya dicevo pidur suora io cantivo ya caio ancora mi sapete acceziaia dar portat caci tutto सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकांय दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ही आयची नोवेनाची भेटीन आयची नोवेनाची भेट भेटयता आसूय आनी होली क्रॉस समुदाय ह्या समुदायांतल्या दर एका भावा भयणाचेर आमी आशिर्वाद मागुया घोराब्यांचेर आशिर्वाद मागुया आयज आमचे मदीं मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आसा फादर एडन फेर्नांडीस आतां निकतोच आब्रिलाच्या म्हयन्यान यादनीक जाला आनी सद्याक पातकूर कसो कुट्टाळेचे फिरगोजीन वावुरता खरीत भाशेन ताका येवकार दिता आसतना ताच्या वावराचेर आनी ताच्या म्हणयारपणाचेर आमी आशिर्वाद मागता आनीक ताचे भाशेन आनिकूय जायते जाण आमकां नवे यादनीक फावो जावंक आमी मागुया ही मिसाची भेट भेटयता आसतना सगळीं आमची इंतेसांवां जावं आमची खासगी इंतेसांवां वो ह्या संवसारा पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल भाव भयणीनो आमचें जिवीत सोबार अनुभवांनी गुंतलोलें आसा गोड अनुभव जिवितांत रूच हाडटात जाल्यार कोडू अनुभव जिवितांत निराशीपण हाडटात सगळे अनुभव खासगी ते आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायनात जण एकल्यान ते आपले खासगी जिणेंत अणभवूंक जाय सगळ्या अणभवां व्हड देवाचो अणभव आमचे जिणेंत ओत दिता आनी नवसोनी हाडटा आयच्या नोवेनाचो विशय जेजूक अणभवुया खालतिकायेचें कालीज आपणावया मारयेन देवाचें उतर खालत्या मोनान अणभवलें आनी त्या उतरांची फळां तिणें आपल्या जिवितांतल्यान दिल्यां आमी दर एकल्यान देवाच्या उतरांतल्यान जेजूक अणभवूंक आनी खालत्या काळजान दुसऱ्यांक आदार करपाक आमकां घोटाय दी म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया आणि सबार पावटी खालतिकायेन चलोवंक गोळे आमी चुकल्या जातल्या ह्या असल्या पातकाची आणि सबार पातकाची दूख धरून सांगा ती हांव पातकी उच्चारुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची दोन तोळां जावन वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हगेलो सांगपाक मारी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Sobria cacudo, sobria cacudo, Cristo cacudo,
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलोवन कॉलस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तेतूंतान आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें: पूर्ण जाणवाय आनी आत्मीक समजिकायेन ताचे कुशीची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सुम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळ्या जिन्सांच्यो बऱ्यो कोरण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणिकायेन आनी मामतेपणान चलूंक आपले मोमेवंत पदवेन देव तुमकां गोट करतलो. कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यांत. ताणेंच कालोकाचे पदवेंतलीं आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायलीं. ताचे सवें आमकां मेळटा सुटका, म्हणजे पातकांचें बोगसणें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब: आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान परगोट केल्या म्हणुया. आपल्या जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान परगोट केल्या. इस्रायलाच्या कुल्यतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान परगोट केल्या. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आकले पृथ्वेर गणगणान सोर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां गावून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान परगोट केल्या. किन्नोरे हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कोर. जबाब: आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान परगोट केल्या. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सुरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो गेनेसारे तळ्याचे तळयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 व्हडीं देखलीं. कारवी देवन रापणी धुताले. तातलें एक व्हडें सिमावाचें आसलें. ताचे तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें,
खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासडी दवरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावन म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रापण पिस्ता अशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरली. ते पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हज्या सोशिल्लो पयल्यान सर, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोडाकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसलोले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी होडी तोडेक हाडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. खालतिकाय जावन आसा एक गूण, एक आवय सगल्या गुणाची. आनी खरें काय खालतिकाय आवय सगल्या गुणाची? वय खरें, कित्याक जर तर म्हज्या जिवितांत खालतिकाय आसा जाल्यार हेर सगळे गूण म्हज्या जिवितांत आपणावंक भोव सोंपें जातलें. भाग्योन जाकोबाचे चिटींत पळयत तर 4 वर 3 वोड ओ 6 वोड भाग्योन जाकोब म्हणटलो, देवाक गोरवीश लोकांचे देव जळटा, पूण खालत्यांक देव आपली दया दाखयता. गोरवीश लोकांक देव जळटा, पूण खालत्यांक देव दया दाखयता. म्हणजे जो कोण मनीस गोरवान भरता ताका देव सकला उडयता, आनी जो कोण खालतिकाय दाखयता ताका देव दयाळपण दाखोवन वयर काडटा. आनी फुडें तो म्हणटलो, संवसाराच्यो जायत्यो वंदवणी आसात, आनी ह्यो वंदवणी आमचे भितर येतूच आमकां दिसता की आमी देवावून व्हड. म्हणजे आमकां दिसून येता आमच्या मदें वयर गोर सरता आनी आमकां दिसता आमी देवावून व्हडलीं, जी एक फोट जावन आसा. आनी जेन्ना अशें दिसता तेन्ना आमी देवाक व्हडलीं पयस वेता. भाग्योन जाकोब म्हणटलो, हें सगळें सोडून खालतिकाय आपणावून तुज्या पातोक पयलीं वळखून घे आनी तुज्या काळजाची सफाई कर. तुजें काळीज शुद्ध कर, देवाशी परतून ये. कित्याक जरी तर गोरवान भोंवत तूं निसंटणाक पावतलो. आनी हें आमकां म्हणणेच्या पुस्तकांत 16व्या वेस्वरान 18व्या वळीन मेळटलें. गोर मनशाक निसंटणाक पावयता. जर गोर मनशाक निसंटणाक पावयता तर खालतिकाय मनशाक सर्गीच्या दाराशी उबी करतली. तुज्या भयणी भावानो, आमी म्हणलेलें आयकलां, देवाक आनी गोरवाक पडना. ही म्हणणी आमी जायते फाटी आयकलां, पूण देवाक आनी गोरवाक कित्याक पडना हाचेर आमी केन्ना विचार केला काय? जेन्ना मनशा भितर गोर वेता तेन्ना मनीस आपले दोळे धांपता. जें कितें आमी कोत्ता आमकां येस मेळटा तितून देवाचो हात आसता हें पळोवंक मनशाचे दोळे धांपतात. जेन्ना मनशा भितर गोर सरता तेन्ना दुसऱ्यांची दुर्बळकाय पळोवंक आमचे दोळे आमी धांपता. जेन्ना गोर वेता तेन्ना मनीस निसंटणाक पावता हें म्हणणेचें पुस्तक आमकां सांगता. पूण देवाक मनशाचें निसंटण जाल्लें नाका. जर गोर मनशाक निसंटणाक पावयता, देवाक जाय मनशाची सोडवण जाल्ली, आनी ह्या पासत आपल्या पुताक देवान धाडलो मनशाची सोडवण करूंक. देवाक सोडवण जाय, गोरवाक निसंटण जाय, आनी ह्या पासत देवाक आनी गोरवाक पडना. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी खबर आयकल्या पेद्रूच्या आपोवण्याची. देव पेद्रूक आपयता आनी घोडणी घोटाना आमी पळयता देव पेद्रूक सांगता, व्हडें वर खोल उदकांत घाल आनी थंय तुजी रापण मार. एक नुस्तें गरावपाचो कसलोच नुस्तें धरपाचो कसलोच अणभव नासलेलो मनीस एका खारव्याक हें सांगता. पेद्रू आपलें जिवीतभर नुस्तें मारतालो. कितलें नुस्तें ताणें धरलेलें, पूण आज ताका नुस्तें मेळोंक ना. इतलो अणभवंत आसलो आनी एकलो थवय येवन ताका सांगता नुस्तें कशें धरपाचें. जेजूक अणभव आसलो काय? केन्ना गरावपाक बी बसलोलो जाल्यार आमकां खबर ना, अणभव आसलो जाल्यारूय आमकां खबर ना. पूण पेद्रू ताचें उतर आयकता. कित्या खातीर? हें सांगच्या पयलीं जेजू व्हड्यार बसून शिकोवण दितालो. ही शिकोवण दितना तो पेद्रू आयकता, जेजूची जाणवाय तो पळयता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो म्हणटलो, देवाचे जाणवायेचे पातयेवन रावात, तुमकां सगळें बरेंपण मेळटलें. भाग्योन पेद्रूय देवाच्या जेजूच्या जाणवायेचेर पातयेवन रावता आनी तो म्हणटा, तुका लागून तूं सांगताय त्या पासत हांव ही झाड रांपोवन वचोन मारतां.
रातभर कांय सापडोंक ना पूण तुज्या उतराचेर भावा दवरून वेता. पेद्रूच्यान जेजूक म्हणूंक जातालें, आरे हांव खारवी, तूं कोण रे, तुका खबर आसा नुस्तें कशें धरतात तें म्हणूंक जातालें. पूण आपलें व्हडपण सोडून तो खालती काय दाखयता आनी जेजूच्या उतराचेर फांतयेता. तुज्या भयणी भावानो, आज आमकां सोण एकल्याक देवाचे उतराचे पातयेवन खालतीकायेन चलूंक आमकां उलो आसा. पाप साहेब फ्रांसीस पात्रीस कोर्दे हे आपले अपोस्तोलीक चिटीन भाग्योन जुजेक एक खालतीकायेचो नमुनो कसो सादर करता. भाग्योन जुजे जेन्ना देवान ताका उलो केलो आपल्या पुताक वाडोवंक, कुटूंब सुरू करूंक, खालतीकायेन ताणें होय म्हणलें. खालतीकायेन एक नवो कुटूंब सुरू केलो आनी खालतीकायेन हे कुटुंबान ताणें आपली खालतीकाय दाखोवन जेजूक खालतीकायेन वाडयलो. आंकवार मारेच्या परबेची आमी तयारी करता. आंकवार मारेनूय आपल्या जिवितान खालतीकाय दाखयली. जेन्ना आंकवार मारेशी देवदूत आयलो देवाची खबर घेवन, तेन्ना तिणें देवाचे पातयेवन ताका होय म्हणलें, खालतीकायेन होय म्हणलें. तिणें खालतीकाय दाखयली, आपल्या जिवितान खालती रावली, त्या पासत देवान तिका निश्कळोंक सांबाळली. आनी तेच परी ती आपल्या तुस्त गितान म्हणटरी देवान पदवेदारांक सदरा वयल्या शेवटिले पूण ल्हानविकांक वयर काडले. जरी आमकां वयर सरोंक जाय जाल्यार आमी खालती रावंक जाय. तर आमच्या जिवितांत आज आमी कितें घेवया? पयले सुवातेर उगडास धरुया, देवा विरीत आमच्यान कांयच जायना. उगडास धरुया, जें कितें आमच्या जिवितांत आसा, जो येस आमकां जिवितांत मेळटा तो तातूंत देवाचो हात आसता. म्हज्या वस्तोंगी म्हज्यान कांयच करूंक जायना. दुसरे सुवातेर म्हजी खोशी न्हय पूण देवाची खोशी. जेन्ना आंकवार मारशी देवदूत आयलो तिणें म्हणलें देवाच्या उतरा प्रमाणें म्हजें सवें घडो. त्याच परी जेजून जेचिमानी म्हळ्यार मागणें करतना म्हणलें म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. म्हजी खोशी सोडून खालतीकायेन देवाची खोशी आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. शेकी प्रितीच्या भयणी भावानो, आपसुवात सोडून निस्वार्थी आमी जावया. जेन्ना आपसुवात आमच्या जिवितांत येता, आमच्या जिवितांतल्यान दिसून येता, तेन्ना आमी आमचे संबंद दुसऱ्या कडेन तोडटा. एक बरोवपी म्हणटालो, टू एंड अ वॉर वन हॅज टू स्टेप डावन. एक झूज सोंपयतलो जाल्यार एकल्यान तरी फाटीं सरोंक जाय. एकलो फाटीं सरलो म्हणजे लोजेची खबर न्हय, ती एक व्हड शाबासकी दिवपाची खबर. कित्याक त्या मनशान झुजावन पयलीं शांती करूंक तो येवजिता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या जिवितांत घोडे आमी आमच्या शेजार समाऱ्या मदें व्हडपणान चलता जायत, आमचें घर आमच्या दोळ्या मुखार येता जायत. ह्या वेळार खालतीकाय आपणावन आमी सोकला रावन खालतीकाय शिंपडावया. जेजूचो मोग एकामेकाशी आमी शिंपडावया. थोड्याच वेळान उंड्या साराचे संस्कार न्हेन जेजू आमच्या मुखार हाजीर जातलो. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी अणभवून जेजूची खालतीकाय आमी आमच्या जिवितांत अणभवून तीच खालतीकायेन आमी चलूंक हे मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. काय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र पुस्तकांत आमी जेजू क्रिस्ताचें आसणें अणभवता. सगळ्या धर्मीक मनशांनी देवाच्या उतराची घटसाण चाकून आपल्या परजेक देवाक अणभवूंक शिकूंक बापा लागीं मागुया. सोम्या जेजून आमकां पातक्याच्या काळोखांतली भायर काडून सासणीक जिविताच्या उजवाडाक पावयली. ह्या उजवाडांत सदांच आमी रावूंक आनी मिसाचे भेटेंत पवित्र पुस्तकांत आनी दर एका मनशान जेजूक अणभवूंक बापाचो आदार मागुया.
सगळे भेद आनी वेगळोचार काडून उडोवन सर्व देशांच्या जातींच्या आनी भाशेंच्या मनशांक एक कुटुंब कशें एकठांय येवंक, तशेंच आयज मिसाची भेट पेटयतल्या आसोय आनी होली क्रॉस सॅक्टराचे दर एके गोऱ्याब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. काकूट सर बापा खालतिकायेन केल्ली ही आमची मागणी दोयाळपणी आयकून घे म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पयला देवपाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आंगान घेवून सोबीच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित करूं, आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर चैत व्हरून पुनो जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित परसा तुका चडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोम्यास भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorvesporace, navieta da casoi,
बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची चोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड परगटुया. तुझ्या कुसानी तूं जीवन मोरा वरवी. तुवें आमकां सोडली सोया. संवसाराच्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पिर्तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मुक्तीतांव. तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजवत की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतली आमची कबूल कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारा तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Deusata monshace cam, lipiolo uniarupa, trane vane mugera, divum dile tranera, caso valemo, rimena scello, caso valemo, rimena scello, caso valemo, rimena scello, caso rimena scello, caso valemo, rimena scello, caso valemo, rimena scello, caso valemo, rimena scello, caso rimena scello. La donna turbol resta, saga di goia sarà, e castiona soli burghi de paci, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo ridera scello, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo mai buon, ridera scello, cazzo ridera scello. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा बागयो नांकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान धादोशी केले. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता चपुता चेदूचे नावीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून यात जेजू कोणभोवन खालतिकायेन चलूंक
त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sogat amci astari tu, sogat amgadu samaru, Pensavaki Turbolabia son costani sodasniva. Pensavaki Turbolabia son costani Curve Nomi crucius culturni, Botaniki Maria, Tuja vida Sabasona, Curve Nomi crucius culturni, Botaniki Maria, Tuja vida Sabasona, Kake chire pamisanya, Akoyaga tusoswa, Bakatane mami oya tujana agawa. Bakatane mami oya tujana agawa. Curpe borisari, Nomi crucius culturni, Botaniki Maria, Tuja